जेजूचे काळीज मोगाचें देखूनच तो सदांच सेवा करूंक तयार. आपलेपण आनी गोर्व पयस दवरून जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुयता आनी हेंच करूंक तो शिसांक आपयता. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. जायते फावटी आमी आमच्याच घरांनी आमच्या आवय बापूय भाव भयणांक बोगशिनात. चडशे भाटां बेसांचे झगडें दुसरें ल्हान आसतना झगडलेलीं ती मागीर जाणटे जाल्या पिराये पर्यंत उगडास वसता, कित्याक तुमी एकामेकाक बोगशिनात. दुखाचें जिवीत जियेतात. सो जेजू जावन आसलो एक व्हडलो मोगी, ग्रेट लावर. ताचें काळीज मीत मेर नासलोलें मोग दिता. कोणाकूच ताणें पयस करूंक ना. आपल्याचे जिविताक अर्पण करून मनशा कुळाक बोगसण दिलें, सुटका दिली. भायर आयलोलीं मनशांक समाजांत हाडलीं. आनी हेंच जेजूचे पवित्र मोगाळ उदार काळीज आजून पर्यंत आमकां तोच मीतमेर नासलेलो मोग सदांच दिता. प्रत्येक जाणांक आपल्या मोगाचीं भुरगीं केल्यान आनी आमकां म्हणटा, म्हजे तांय येयात जांचे जिवीत दूख त्रासान भरलां, ती म्हजे तांय येयात आनी विसव घेयात.